सर आमी आतां होंडा आयडीसीन आसा. तुमची रायडल इंडस्ट्रीज कितें मॅन्युफॅक्चर करता तुमी? सर आमी हांगासर हांव तुमकां सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आमचे हे प्रॉब्लम तुमी हायलायट करपा येयला म्हणून म्हणटा. तेन्ना सगळ्यात मेन म्हटल्यार कितें आहा, आमी एल्युमिनियम एनोडायझींग करता आनी पावडर कोटींग करता. तेन्ना आमचे बेजिकली चडशे आमकां प्रॉब्लम डेली अशें आमकां सफर करचें पडटा. मेन म्हटल्यार आमी जेन्ना एनोडायझींग करता तेन्ना आमकां उदकाची चड गरज आसता. तेन्ना चडशे प्रॉब्लम उदकाक लागून आसता. उदक आतां हार्डली आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार फ्रॉम म्हाका दिसता मे म्हयन्याच्यान ते टील डेट पर्यंत उदकाचो डेली हो इश्यू आहा. आमी साहेबा कडेन खूब फावटी उलयले, ते आमकां लेटर करा आनी अशें ते म्हणटा ते. पण हरशीं पळोवंक गेलो जाल्यार तेंच्यांनी खंय तरी सिरियसली घेवन तो सरकार दरबारी हो प्रश्न तेंच्यांनी मांडपा जाय आनी आमचे हे प्रॉब्लम जे बारीकशे आहा ते आमचे सॉल्व करपा. हांव मागता सरकार दरबारी आमचे साहेब जे फील्ड मॅनेजर आहा तांकां बी रिक्वेस्ट करता की हो जो आमचो उदकाचो जो प्रॉब्लम आहा तो बेगीनात बेगीन ते सॉल्व करचो. जे कितें आहा तें तांकां खबर आसतली, पूण उदक आमकां कंटिन्युअस अशें आमकां उदक लागता आमच्या ह्या प्लांटाक लागून. तेन्ना उदकाचो प्रॉब्लम जाता. इवन एक फावटी अशी परिस्थिती जाता की उदक भुरग्यांक पिवपाक सुद्दां नासता. तेन्ना हांव मागता की उदकाचो हो प्रॉब्लम ह्या सरकार दरबारीन जाता तितले बेगीनात बेगीन सॉल्व करचो, इतलें हांव मागता. आनी आशा बाळगता हे आमचो प्रॉब्लम आमचे जे समस्या जी कितें आहा ते सॉल्व करतले. सेकंड आमचो आनी मुद्दो आहा की तशेंच आमचे जे ह्या जो प्रोसेस आहा जो प्रत्येक मिनीट म्हणटा तशें आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसता. तेन्ना हो आमकां लायटीचो असो आमकां इश्यू आसता. तेन्ना जर आमी जो प्रोसेस जेन्ना चालू आसता तेन्ना लायट समजा कट ऑफ जाली जाल्यार आमचो जो प्रोसेस जो आहा तो ब्रेक जाता आनी आमकां परतून 1.5 वर फाटीं वचचो पडटा. हो आमचो चडसो प्रॉब्लम. हांव तेन्ना मागता की सरकार दरबारी की तेंच्यांनी हो लायटीचो इश्यू आहा तेन्ना ते तेंच्या ऑफिसान जे आहा ते बरे जेंकां खरेंच नॉलेज आहा जे म्हणजे ते फ्यूज गेलो किंवा हे जाल्यार सगळे अटेंड करपी तेंच्यांनी हो बऱ्या मनशाक थंय दवरून केन्ना केन्ना अशी परिस्थिती थंय कोण नासता तेन्ना समजा लायट गेल्यार कोण नासल्या कारणान तो जो इश्यू आहा तो बेगीन सॉल्व जायना. तो प्रॉब्लम डिले जाता, बरोच डिले जाता. तेन्ना हांव मागता की बरे जाणा जाल्ले जाणकार मनीस तेंच्यांनी थंय दवरचे जेणे करून तांकां फ्यूज घालूंक कळटा किंवा कितें जालें जाल्यार फुडें फॉरवर्ड करून तो प्रॉब्लम बेगिना बेगीन सॉल्व करपा जाय. हे हेतून हांव मागता आमचे जेई साहेबा कडेन हेचेर लक्ष घालचें आनी सरकार दरबारी हांव तेंच्यांनी हो प्रश्न जो लायटीचो आहा डेली असो चडांत चड असो ट्रिपींग आसता तेन्ना आमकां सदां आमकां सफर करचो पडटा. हांव मागता हो तेंच्यांनी हो प्रॉब्लम जो आहा तो बेगिना बेगीन सॉल्व करचो. तुमकां सबस्टेशन ना? हांगा सब स्टेशन ना. तेंच्यांनी आमची मिटींग जाता, एवरी मंथ मिटींग जाता. आमी आमचे प्रेजिडेंट आहा ब्लेगन साहेब तेंचेर हो इश्यू हें केला, फुडें रेज केला. आतां पळोवया केन्ना जाता तो. तेन्ना म्हणटा हे जर सबस्टेशन जात जाल्यार वेल एंड गूड जातलें. कित्याक होंडा एरिया जर पळोवपाक गेली जायत जाल्यार होंडा एरिया अडवयच्या पोतान ते होंडा किंवा ते आमचे लास्ट भुईपाल ते आमचे ते सोनशे ते वटेन अशी नारायणनगर सगळी व्हडली एरिया आहा आनी खूब गरज आहा सबस्टेशनाची. तेन्ना हांव मागता की सबस्टेशन जायत जाल्यार हो डेलीचो लायटीचो जो इश्यू आहा तो कायमचो सॉल्व जातलो. हांव मागता सरकार दरबारी तेंच्यांनी हो प्रयत्न हो जो प्रॉब्लम आहा तो टॉप मोस्ट हेजे प्रायोरिटीचे घेवचो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करचो. तुमची इंडस्ट्री कंटिन्युअस चालू आसता म्हणजे 12-24 वरां किंवा कितली वरां आसता तुमची? आमचे आतां कशें आहा आतां पयलीं जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार एनोडायझींगच्या हितून आतां पावडर कोटींग गेल्या कारणान आमचो एनोडायझींग मातसो कमी जाला. पण आमकां एनोडायझींगाक आमकां उदक चड प्रमाण लागता. तेन्ना आमची फर्स्ट शीक चलता ती फर्स्ट पद्दत आमची. ओके. मागीर हांगासर स्ट्रीट लायटीचो इश्यू आसा किंवा ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज ज्यो इंडस्ट्रीनी जाय पडटा ट्रॅवल करपाक किंवा जेव्हा कामगार सुट्टा तेन्ना ते हांगासर तुमकां भितर इंटरनल ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज आसा आयडीसीच्या भितर? ना, आयडीसीच्या भितर अशें ना. स्ट्रीट लायटीचो प्रॉब्लम म्हणत जाल्यार तुमकां आसा. आतां म्हाका दिसता लागीं म्हाका दिसता हार्डली म्हाज्या पळोवण्यान जाल्यार 2 वर्सां तरी जातली. स्ट्रीट लायटीचे रातचे खूब काळोख आसता. म्हणजे बरोच इश्यू आसता. आतां पळोवंक गेल्यार रोडाची परिस्थिती एकदम गंभीर परिस्थिती आहा. तेन्ना रोडचो हांव मागता की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन बेगीन हो करचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करचो. ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज आसा? ट्रान्सपोर्टेशन ना. आमी कितें करता चडशे मोस्टली भुरगे आमचे वर्कर्स किंवा ह्या ते सगळे आपले बायक घेवन येतात. गार्बेज कलेक्शन हांगा जाता? गार्बेज कलेक्शन जायना हांगा. गार्बेज कलेक्शन जायना. तुमच्या इंडस्ट्रीची पावर कन्जम्पशन कितली आसता? आमचे 38 HP आहा. 38 आणि जेन्ना तुमचं खंयसर जेन्ना काम रावता आणि तुमचं परत स्टार्ट जाता अप्रॉक्सिमेट लॉस बी कितलो जाता कितें आयडिया आसा? लॉस बी म्हणजे कितें आमकां मेन म्हटल्यार टायमींग आहा. लॉस प्रॉफीट आमी हें करता मागीर, पूण आमकां मेन म्हटल्यार टायमींग. आमकां 1-1.5 वर परतून फाटीं वचचो पडटा. तो मोठो प्रश्न आहा की आमच्या टायमिंगाचेर समजा तो आमचो जो प्रोसेस चालू आसतना जेन्ना हें जाता तेन्ना ब्रेक जाल्या कारणान आमकां रिवर्स परतून
रिप्रोसेस करचो पडटा. इन्वर्टराक बी तुमी केन्ना अप्लाय बी केला किंवा विचार केल्लो? आमी तशें काय हें करूंक ना, पूण पळोवया इन फ्युचर आमकां अशेंच हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना आमकां कितें करचें पडटलें.